पर्यटकाचेर केल्ल्या हल्ल्याची दखल घेवन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पर्यटन खात्याक अधिकारी आनी पुलिशे सयत बसका घेतली आनी जाल्ल्या घडणुकेचेर चर्चा केली। तशेंच ज्या पुलीस अधिकाऱ्यांत ह्या घडणुके आड गुन्यांव नोंद करपाक कळाव केलो त्या अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। तशेंच हॉटेल मालकांनी मनशांक कामार दवरतना ताचें पुलीस व्हेरिफिकेशन करचें तशेंच लेबर कार्ड केल्या बगर कामाक दवरचें न्हय अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान हॉटेल मालकांक दिल्या। एक टुरिस्टाचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत जे काल हांव शहरांत नाशिल्लो, कालच व्हिडिओ हांवें पळयलो आनी तेज्या उपरांत आज पुराय म्हज्या पुलीस होम डिपार्टमेंटाची मिटींग अलॉंग वीथ टुरिजम डिपार्टमेंट आनी लेबर कमिशनर हांच्या बरोबर रिव्यू मिटींग घेतली। ताजी डिटेलान त्या इन्सिडंट्साची इन्क्वायरी करपाक लायल्या आनी आमचो SP नॉर्थ नितीन वाल्सन आनी तांचो स्पेशली स्वता नंबर सोदूनय काडलो, त्या टुरिस्टा कडेन पर्सनली उलयलो आनी व्हिडिओ एक्चुअली तेजेर FIR रजिस्टर्ड तेच दिसा जाल्ली, बट कन्सर्न पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यान कन्सर्न जे कोण पुलीस तेजेर सेक्शन लावपा खातीर तेंच्यांनी फाटीं फुडें केल्ली ताजी म्हणजे ताका 307 एट अ टायम तेच दिसा लावपाक जाय आशिल्लें आनी तेच दिसा अरेस्ट करपाक जाय आशिल्लें। त्या खातीर तेंच्यांनी करूंक ना आनी जो गिल्टी आसा ताका सस्पेंडूय करपाक लायला आनी ताजें सस्पेन्शन आज सांजे पर्यंत सस्पेंड जातलो तो आनी तेजेर डिटेलांनी तेजेर इन्क्वायरी जातली आनी ताकाच लागून आमी खरें म्हणजे